प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 8वा विसवोर वोड 21 ते 30 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 8 वर्सेस 21 to 30। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतेले आनी तुमच्या पातकांत तुमी मोडटेले। हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना। जुदेवानी म्हळें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हळें, तुमी सकयल, हांव वयलो। तुमी ह्या संवसारांतली, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय। तुमी तुमच्या पातकांनी मोडटलेत म्हूण हांवें तुमकां सांगलां। कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी भावार्थ धरिना तशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोडटले। तांणी ताका म्हळें, तूं कोण तर? जेजून ताका जबाब दिलो, पयलींच हांवें तुमकां सांगलां तोच। तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनी निवाडचें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सुदैवण आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां। तो बापाची खबर सांगता म्हूण ती समजूंक नात। ते पासत जेजून म्हळें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतले तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजेच वस्तूंनी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोवें आसा। ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां। तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू खूब वस्तू ह्या जुदांक शिकयता। पूण आयज आमची चोत्राय ह्या 24 वडीर आनी 28 वडीर धरया। तर जेजू कितें म्हणटा 24 वडीन? तो म्हणटा, तुमी तुमच्या पातकांनी मोडटलेत म्हूण हांवें तुमकां सांगलां। कित्याक आसा तें हांवूच म्हूण तुमी भावार्थ धरिना जायत जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोडटल्यात। परतून वाचता, तुमी तुमच्या पातकांनी मोडटल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां। कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी भावार्थ धरिना जायत जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोडटल्यात। भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारांत कित्याक येयल्लो? फकत आमची पातकां व्हरपाक न्हय, वय ही जी आळकोळ आसली आमचो संबंद देवाशी जावपाक, ती आळकोळ आसली आमच्या पातकां वरवीं। आमी पातकांनी बुडलेलीं। त्या आदामाचें पातक आसलें आमची कितें म्हणटा ती चाल वो म्हणटा ती आमचो स्वभाव जो आहलो तो पातकांचो आहलो। पूण जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी तो खुर्सार आमचें मरण मेलो। जें पातक आदामान केलें, जें पातकां तेजे उपरांत आमी केल्या, ती सगलीं पातकां जेजून खुर्सार तें उमकलां तेन्ना ताणें सगलीं पातकां आमची गेलीं संवसारान आपल्या कुडीन आनी तो आमचे पासत मेलो। आनी देखून 28 वडीन तो कितें म्हणटा? तो 28 वडीन म्हणटा त्या पासत तो म्हणटा, तुमी मनशाच्या पुताक उबारल्यात तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हज्या वस्तगीन हांव कांय करिना,
पूण जशें बापान म्हाका शिकयला तशेंच हांव उलयतां. भाव भयणीनो, जेजून उलयलो त्या दिसा 2000 वर्सां पयलीं ताणें म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक तुमी उबारतल्यात. आनी उबारलो खंयसर? खुर्सार उबारलो. आनी जेजून आमचे पासत आपलो जीव दिलो. ताणें आमचें मरण मेलो. ताणें आमची सगळीं पातकां गेली. आनी देखून आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, आतां आमी पातकी न्हय, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमी एक नवी रचना जाता. पूण आयज आमकां कितें आमी शिकोवन मेवता की आमी पातकीच आसा म्हणून पातक केलें पोतून पातकी जाली आमी, देव आमचेर नाकारता म्हणून. ही फट जावन आसा. ही जी आमकां शिकोवन दिल्या ती फट जावन आसा. कित्याक ज्या दिसा आमी जेजूचेर बावर दवरलो आमचो आत्मो जेजू सारको जालो. आनी तो आत्मो केन्नाच पातक करचो ना. वय आमी आमच्या मनान पातक करतले, आमच्या कुडीन पातक करतले, पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमयन देव मानता, आमी जे ताणें खुर्सार आमचे पासत मरण तो मेलो ताजेर बावर धरून आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी आतां पवित्र आत्मो तो आमचो आत्मो सारको बंद करून दवरता. आनी कसलेच पातक आमच्या आत्म्यान येना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे पातक कसलेच पातक आमच्या आत्म्यान येना कित्याक आमी जेजूचेर बावर दवरला, त्याच्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय? पवित्र आत्म्या आमच्या सांगाता, पवित्र आत्म्या आमच्या भितर तो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नोडसणणी करपाक. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोडसणणी करता देवाचें उतर घेवन आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. कितलो लोक हें सोद जें आसा तें तांकां सजमणी ना म्हणून ती सदांच म्हणटात हांव पातकी 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 पातकी, दीस रात पातकी म्हणून हात आनी फुडें सरोनात. देवाची भुरगीं म्हूण ती नोकत, ती खरेंच एक भिकाऱ्या भाशेन एकदम म्हणजे विटेचें जिवीत जियेतात. कित्याक ताका हें सोद जें तांच्या भितर ताच्या आत्म्यान घडलां तें ताका कळोन ना, ताका ती सजमणी मेळोंक ना. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमी एक नवी रचना जाता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. फकत त्याच्या उपरांत आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें जें पाटलावदाराचें जिवीत फकत ह्या मनाची नोडसणणी करपाक देवाचें उतर घेवन आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमयन दोनी मानता आमी आतां सासणाचें सूख भोगूंक पावतले एक दीस. आमचे पातक सगळें जेजू घेतलां खुर्सार जेन्ना तो मेलो आमचे पासत. आनी तेज्या उपरांत आमकां जाय एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाळ करुया. जेजून आमचे पासत कितें केलें, आपलें रोगत वारयलें, आमचें मरण मेलो. देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज जेजूचेर बावर दवरपाक, ताच्या उतराचेर बावर दवरपाक, हें खरें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारांत जियोवपाक. आनी आमी जेन्ना जियेता आतां आमी आत्म्याची बरी फळां दिता. आतां कोण आमकां पळयत जाल्यार, कोण आमकां आयकत जाल्यार, कोण आमचे उतरां जीं आमी सांगता तीं आयकत जाल्यार तीं आतां जेजूच्या राजान भितर सरतलीं. कित्याक आमी तीं बरीं फळां दितात, आमी पवित्र आत्म्याची फळां दितात, मोगाची फळां दितात. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया आनी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.